वास्को बायणा वाठारांत रवींद्र भवना कडेन भरपूर प्रमाणांत कोयर सांठोवन उरिल्लो। हो कोयर काडचो म्हूण समाज वावुरपी शंकर पोळजीन नगरपालिके कडून मागणी केल्ली, मात नगरपालिकेन तो कोयर काडूंक नाशिल्ल्यान ताणें शुक्रारा धरणे आंदोलन केलें। ताची दखल घेवन शेनवारा दिसा मुरगांव नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी तो सांठोवन उरिल्लो कोयर काडलो। आयज मोर्मुगांवची जी परिस्थिती आहा न्हू, सगळी गार्बेजमय जाल्लेली आसा। आमी लेट्स क्लीन मोर्मुगांव ह्या इनिशिएटिव्हाच्या अंडर आमी जनजागृती करता की गार्बेज उडोवं नाका म्हणून कितें, आनी गार्बेज डोर टू डोर कलेक्शनान वचपाक जाय म्हणून आमी खुबशे कावन्सिलरांक रिक्वेस्ट केली की बाबा तुमच्या वॉर्डांनी तुमी कावन्सिलींग करा आनी लोकांक सांगा, तांकां जागृत करा की अशी गार्बेज उडोवंक जायना म्हणून। आतां हेतून तुमी पळोवपाक शकता ही सगळी प्लास्टीक ओके, आनी सरकारान प्लास्टीक बॅन केलेलें आसा। सो लोकांक जो मेरेन सांगिना तो मेरेन कळचें ना। थोडे लोक जे आहात न्हू तांकां अक्कल ना, तांकां सांगल्या भाशा कळना, रस्त्याचेर गार्बेज उडोवप आसता कितें। सो आयज आमी म्युनिसिपालिटी आयकना, कावन्सिलर आयकना। हांवें काल रिक्वेस्ट केलेली कावन्सिलराक की काड म्हणून बरे भशेन आयकलेले जाल्यार आमकां रस्त्यार देंवचें पडचें नासलें। आयज आमी ठरयल्लें की आमी हांगाच बसतले म्हणून, जो मेरेन काडिना तो मेरेन। आनी हेच्या फुडें सांगता, हेच्या फुडें सगळे वॉर्ड आमकां क्लीन मेळपाक जाय, ना जाल्यार आमी अशेंच हांगासर आंदोलनां करतले। आयचो जो प्रोटेस्ट आसलेलो तो ह्या गार्बेजी खातीर, तुमी काडा, आमी हांगाच बसतले जो मेरेन काडिना तो मेरेन। सो म्हाजी एक हंबल रिक्वेस्ट, म्युनिसिपालिटीन सुदारपाची गरज आहा, कावन्सिलरांनी सुदारपाची गरज आहा। आयज आमी तुमकां जाप विचारतले म्हटल्यार विचारतले, कित्याक तुमकां पगार मेळटा, आमच्या टॅक्साचो पयसो तुमकां वयता, आनी मोर्मुगांव आनी आख्खे गोंय क्लीन उरपाक जाय। आनी ही मेसेज आख्ख्या गोंयभर सगळ्या पंचायतींनी आनी कावन्सील ऑफिसांनी वचपाक जाय।